आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी ठरयलें की पंचायती मिळून आमी जॉयंटली प्रोग्राम करचो म्हणून आमी बाब सरपंचा कडेन गेले. सरपंचान पयल्याच उतराक आमकां सांगलें की चला आपूण आसा फुडें चला आनी ब्लड डोनेशन कॅम्प करुया म्हणून. तेणी GMC कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, ह्या हॉटेलाच्या मॅनेजरा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो आनी सगळो प्रोग्राम फिक्स केलो. हांव चड उलयना की ब्लड डोनेशन हो असो आसा की ब्लड हे कोणूच क्रिएट करूंक शकना, हे नॅच्युरल आसा. कितेंय मिक्स केलें म्हणून ब्लड जायना, हे देवान आमकां देणगी दिल्ली आसा. आनी हे ब्लड जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता तेन्ना पयशे कोणूय दिवंक शकता, कितेंय दिवंक शकता, पण ब्लड हे कोणाक मेळना. आनी ते जनतेची सेवा करची हे आमकां सद्गुरून सांगलें की केन्नाय कितेंय जर जाल्लें जाल्यार आमी जनतेक सेवा करपाक जाय. एक ब्लड कॅम्प जो ऑर्गनायज केला हितून एक लोकांक बरें पडटलें, फॅसिलिटी मेळटली ज्या निडी लोकांक आहा जेंकां रक्ताची इमिडिएट गरज आसता. हो एक बरो हे घेतला तुमी, फुडाकार घेतला ऑर्गनायज करपाक. अशेंच पंचायतीन आनी वेरियस ग्रुप्सां मदीं एसोसिएट करून आनी ऑर्गनायज करचें, कित्याक समाजाकूय आनी कोण गरजेच्या लोकांकूय बऱ्याक पडटलें. आरपोरा नागवा आणि संत समाज आडफोडे हंजुना सगळ्यांक पहिले जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सद्गुरूंचो प्रेझन्स ना हिंगा, पूण तेजे ब्लेसिंग आमच्या वांगडा आहा आनी तेजे ब्लेसिंगाचेर तेजे आशिर्वाद आयज सगळे तुमी हिंगासर एकठांय जाल्या. तपोभूमी वेगवेगळे प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आनी तितून सद्गुरूंच्या आशिर्वादान आयज हो प्रोग्राम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आडफोड्या नाग्यान नागवा ग्रँड ह्या हॉटेलान ऑर्गनायज केल्लो आहा. आनी रक्तदान हे खूब महत्वाचें आहा. एम्बेसेडर ऑफ पीस रमेश आनंद आमचे सद्गुरू महाराज तपोभूमीचे, तो आख्ख्या संवसाराक तेका एक पदवी दिल्ली आहा की तो एम्बेसेडर ऑफ पीस. आनी वयता थिंगा तो ही गजाल स्प्रेड करता की आख्ख्या संवसाराक शांती आसची म्हणून. गोंयांतसून जे तेणें बरें काम केल्लें चालू केलां ते इंडिये भायर आख्ख्या तो भोंवलो, आख्ख्या संवसाराक आतां वयता आनी एकूच गजाल सांगता की शांती आसची. त्या खातीर तेका शांती दूत म्हणटा. आनी शांती कित्याक आसची की वयता पळय थिंगा आमकां वॉर दिसता, झगडी जाता, लोक मरता. हेका वेगवेगळे कारण आहा. प्रत्येक नेशन आपूण सुपिरियर म्हणून दाखोवंक शकता, आपूण पावरफुल म्हणून दाखोवंक शकता, आपूण सगळ्यान स्ट्रॉंग म्हणून दाखोवंक शकता. तशेंच इन द नेशन म्हणजे आमचे येदे व्हडले नेशन इंडिया, हिंगासरूय आमचे भितर म्हाका दिसता खंय तरी झगडी जाता, कांय कारणांक लागून क्लॅशीस जाता, लोक मरता, लोक इंजर्ड जातात, एक्सिडेंट जातात, कोण कोणाक मारता. थिंगासर रक्ताची सग जरुरत आसता, म्हणजे गरज आसता. आनी त्या खातीर हो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडलेलो. आनी जे कोणाचे मनान डावट आहा की रगत दिल्यार आपूण वीक जातलो, रगत दिल्यार आपल्याची शक्ती वयतली, रगत दिल्यार आनीक रगत आपल्याक येवचें ना, हो डावट तेजो क्लियर जावपाक जाय की हे रॉंग म्हणून. रगत दिल्यार म्हाका दिसता कितले वरांनी एक उमकी आवाज आसता ते तितल्या वरांनी ते रगत परतून येता. आनी हे मेडिकल सायन्सान प्रूव जाल्लें आहा, सगळे डॉक्टर सांगतात. आनी प्रेशस ब्लड हे आमचे जेन्ना आमी दिता, इट सेव्स लायफ. कोणाचे तरी कोण तरी मरपाक आहा, तेका हॉस्पिटलान हाडलो, तेका रगत जाय पडटा, तेका रगत घालूनच तो सेव जाता.
आनी ह्या खातीर आमी हें रगत दिवपाक जाय. हांव तपोभुमी सगळे तेजे जे भक्तगण हिंगा येयल्ले आहात तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आरपोरा पंचायतीक सगळे मेंबर्स येयल्ले आहा आनी तुमी सगळे जे कोण रगत दिवपाक येयले सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की हे जे एक नोबल कॉज, हे बरें विचाराचें काम जे तुमी चिंतून येयल्ले आहा रक्तदान करपाक, एक खूब कमी लोक गोंयान चिंता आनी आनीक लोकांनी चिंतचें. आनी जेन्ना जेन्ना गरज पडटा रक्ताची, जेन्ना जेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आनी कोण उलो मागता की आपल्याक आमकां रक्ताची गरज आहा, तुमी वचोन दिवचें, हें मागता हांव. सगळ्यांक चडून चड देव बरें करूं म्हणटा की अहें आनीक 6 म्हयन्यांनी एक कॅम्प जावचें आनी जे गरीब आहा, कोणाक गरज आहा तांकां रगत दिवचें.